कुटाम एक संसम्या आम्ही करा देवाच्या उंडोवाईन रूपांतर करून कुडीन क्रिस्ताच्या भक्ती नूरबेन आयल्या आम्ही जेवणान सोम्याची सुत एक मोठ्या बांधात मोगाच्या सोम्याचे जेवण अर्गा सर्गीचे पवित्रकार दिता समाधान सोम्याचे मरण जीविता करण पूर्ण जीवन भरवशा मोगेच्या भाव भयणीनो वर्त संतोष आमकां क्रिस्ताची जनन आमच्या जिवनाचे वर्ते उगम हे आमी आचरण करता आसतना देवाच्या वर्त्या मोगान बरोवन देवाक आर्गां दिवया देवाचो उपकार बावडया ताणें ताच्या एकल्या जनीत पुताक आमच्या मदें दिल्ल्या खातीर आनी पवित्र इंद्राचें आमी मिसाचें बलिदान माय मोगान एक कुटुंब जावन आतां आमी आराम करुया. बापाचे आनी पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो. मोगाच्या जेजूच्या जल्माच्या संभ्रमान वांटेली जावं आमी या देव मंदिरान सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती देव मनीस जाला आनी आमच्या मदें दिवंक आयला म्हणलो संदेश नियाळ करून आमकां आपोणे दिता. मोरयेचें जे घडलें ते बावार्थान तीर जालें. होस बावार्थ आमचो जावं आनी आमचें जिवीतच देवाक भेटयलेली एक काणी जावं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. क्रिस्ताच्या जनना वरवीं नवें जीवन आमकां लाभलें. शब्द आमच्या संगता देव जावन जल्मलो तस देव आमच्या मनशा सैमांत आमकांय दैवीकपण आपणावंक आमकां तो आपोवणें दिता. तसलें आपोवणें आमी घेवया. ह्या वर्त्या संतोशा दिसा देवा सांगता एक जावया. आमी हो संतोश आनी बरें जिवन जिवंक ना तर थोडे फुडें आमी चुकोवन पडल्या तर फातका देखून आमी देवाच्या आतां जिवन दैवीक सैमतावन मेकळे जाल्या तर देवा कडेन भक्सन मागून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर्पदरा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत सरून वायटा धरून आनी बरें सरून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भगवान सदांच संवकार म्हणली सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्पर देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थ मागता. सर्पदात देव आमची काकूत करूं आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकूत कर सोमिया काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर सोमिया काकूत कर
सोमिया काकोत कर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताजा इष्टा संसारी सर्वेस पोरा देवा सगीचाराया सपदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका देवास्ता तुझ्या तोर वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सोन्याची सुप्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा देवाचे शिळे तो संसाराचे आकर्ता आमची काकोत कर तो बापाच्या उजव्या पोचलाय आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्रत्या सांगती देवा बापाचे महिमे जेसू Krista एकलोच तो पवित्र एकलोच तो ईश्वर एकलोच तो परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थया देवा मनशाकुळाच्या रचणारा आणि सडवंदारा मनशाक तुझ्या सारख्या सर्वसून एक व्हडा जाप तुवें केलें आणि पातकांतलो ताका सडोवन आणि नवी रचना करून त्या वनात एक व्हडा जाप केलें तुजो अनंत पोत ससना तुझ्या देव सैम सहभागीदार आज आमच्या मनशा सैम सहभागीदार जावंक पावलो ताच्या मनशा सैमवर आमी ससना तुझ्या देव सैमाचे भागीदारां जावंक नेरमी आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजो क्रिस्ता वरवीं तो कर देव तुजे सवे पवित्र आत्मेचेपणान जियेता आणि राजवट चलयता ससनाच्या ससना आमेन इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप पर्वतार कितली सोबीत पावलां ती संतोशाचो संदेश हाडून येतिल्ल्या दुतांची तो शांती परगटता बरी खबर हाडटा सडवण बसयता आनी सियोनाक म्हणटा तुजो देव राजवट चलयता आयक तुजे राखणे आपलो ताळो उबारतात ते सगळे संतोशान बोब मारतात कित्याक ते आपल्याच दोळ्यांनी सियोनाक परतून येता त्या देवाक पळयतात जेरुसलेमाच्या पाट पडलेल्या जाग्यानो सांगाता मेळून बोब मारा संतोशाची गितां गाया कित्याक सर्वेस्पोर आपले परजेक बुजयता जेरुसलेमाची तो सडवण करता सर्व राष्ट्रांच्या दोळ्यां मुखार आपलो पवित्र बावळो प्रदर्शीत करता प्रत्वेचो सगलो शिमो आमच्या देवाची सडवण देखतल्यो देवाचें उतर हें देवाचे ओडुपकार तुझ्या घरांत रावतात ते मोनीस कितले बाकी तुझ्या घरान रावतात ते मोनीस कितले बाकी सर्वेस्परा दळबारांच्या देवा
देवा कितलो म्हाका मोग मेळपाक तुज्या मंदिराचो सर्वेस्पराच्या निवासाच्या आंगणान रावूं मोसोत मोला लयता त्रेकता सगळो म्हजो जीव जीवन देवाची ओगळी गाता तुझ्या घरान रावता ते मनीस कितले बाकी तुझ्या घरान रावता ते मनीस कितले बाकी दीस राती तुजी वाखाणी करीत आसा तुकाच आदार करून घेतलोलो मनीस कितलो बाकी तुझे मंदिर सोडपाची आशा ताज्या काळजान वसता तुझ्या घरान रावता ते मनीस कितले बाकी दरबाराच्या सर्वेस्परा मुझे मागणे आय जकोबाच्या देवा मुझे विनवणे कांदी देवा आमचे डाल जावन आसलेल्यांचे नदर घर तुवें मागलेल्या बोळेपणान सांबाळ तुझ्या घरान रावता ते मनीस कितले बाकी तुझ्या घरान रावता ते मनीस कितले बाकी हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनो आदी म्हाका परत्यान परत्यान आनी सबात तरांनी परावद्या मुखान देव आमच्या पुर्वजां लागीं उलयलो पूण ह्या शेवटीच्या काळार आपल्या पुता मारिफात तो आमचे लागीं उलयता हाका ताणें सगळ्यांचो वारीसदार नेमला हाचेच मारिफात ताणें पयलें सगळें सृश्टी रचयल्ली पूत आपल्या बापाचेंच महिमेचो परजळ आनी ताणें परजळ आनी ताच्या व्यक्तित्वाचें संपूर्ण सारकें तो आपल्या शक्तिवंत उतरान सगळी सृश्टी सांबाळटा मनशा कुळाची पाताक धुवन काडटस तो आतां सर्गी महिमेवंत देवाच्या उजव्याक बसला ताका देवदूतां प्रास ऊंच उबारला आसता तांचे प्रास चड श्रेश्ठ नांवीं ताणें जोडलां दुतां भितरल्या कोणाक तें देवान केन्ना तरी म्हणलें आसा तूं म्हजो पूत आयच्या दिसा हांवें तुका जल्म दिला वा हांव तुका बाप जातलो आनी तो म्हाका पूत जातलो आनी परत्यान आपल्या प्रथम पुताक संवसार धाडलेल्या वेळार तो म्हणटा देवाचे समीस दूत ताका नमस्कार करूं देवाचें उतार हें देवाची ओडकार Alleluia, 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 Alleluia. ख्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं ख्रिस्ताचे उतार तुमच्या काळजांनी उदन भरून आसो Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सवे आसो समजुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या
वेळा काळा परवे शब्द असलो, शब्द देवा सवे असलो, शब्द देव जावन असलो. वेळा काळा परवींच तो देवा सवे असलो. सर्व वस्तू ताच्या मरिपात रचन जाल्यो आनी रचले खंयचीच वस्त ताचे वेळे आयिल्ली ना. रचले हर एक वस्तून ताचे जावन जीव चडलो आनी तो जीव तो मनशा कडसो उजवाड जावंक पावलो. तो उजवाड काळोखान प्रकाशता. ताका आटापंक काळोखा निमती जालें ना. हर एक मनशाक उजवाड येतालो. खरो उजवाड संवसार येवचो आसलो. तो संवसारांत आसलो पूण ताचे मरिपास जाल्लो तो संवसार ताका वळखलो ना. तो आपल्या मदें आयलो आनी ताचे परचेन ताका घेतलो ना. पूण आपणाक स्विकार केल्या समेस्तांक म्हणजे आपल्या नांवाचेर विश्वास दवरतल्यांक देवाची भुरगीं जावचे हक्क ताणें दिले. ती जल्मली न्हय रक्ता मांसा वरवीं वा कुडीचे सैमीक वडणे वरवीं वा मनसेचे कुशे वरवीं बागार देवा वरवीं. आनी शब्द मनीस जालो आनी आमच्या मदेगात तो चियेलो आनी कुरपेन आनी सतान भरलेली ताची महिमा आमी देखली. महिमा बापाच्या एकल्याच पुताक साज जाल्ली. जेजू क्रिस्तचे शुभ वर्तमान हे वाकोणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तच्या जल्मांत वांटेली जाल्ल्या म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, पयल्यान पयलें बरें नतालेची परब तुमकां मागता. त्याच बाळकाचे वर्त संतोष तुमच्या मुखामळार सदांच पासारून दी. ह्या पेस्ताक 4 जाणां भुरगीं बरी तयारी करनासलीं. भुरगीं म्हळ्यार आतां ती वाडिल्लीं, तिच्या आवयक मात ती भुरगीं जावनासलीं. आनी अशें आसता तांणी चिंतलें आमच्या आवयक आमी एक बरी काणीक दी जाय. आमच्या आवयची प्राय आतां वाडोवन येता, उतर प्रायेक ती पावल्या. त्या देखून ह्या वर्साक एक बऱ्यांतली बरी काणीक ताका दी जाय म्हणून हर एका भुरग्यांनी चिंतिल्लें. मात्र पूण तांच्या मद्यागात जायतो मानस्ताप आसलो. ती 4 जाणां एक कर्ण तांणी चिंतूंक ना एक काणीक दिवच्या बदलाक ती 4 जाणां 4 तरेचे काणीक हाडया म्हणून चिंतून आसलें. एकामेकाक एक मध्यस्थाक हाडून तेच्या मुखान ताणें उलोवणें केल्लें जावन आसा. आनी हे आवय लागीं ती व्हरून गेली. एक एकलीं दुयेतां आसतना विचार लागली, मामी तुका कसली काणीक जाय? ह्या क्रिस्मसाक एक बरी काणीक दी जाय म्हणून हांवें चिंतल्या. तुका कितें आशेचें? तुका कितें खावंक जाय? तुका कितें तुजे सांगात दवरूंक जाय? तुका खंयचें भोव पासंदेचें? अशें 4 जाणां भुरगीं प्रत्येक वचून तिच्या लागीं विचारूंक लागली. अशें विचारतना आवय म्हणा लागली, असल्या वेळार 4 जाणां तुमी येया आनी म्हाका खंयची काणीक जाय म्हणून हांव तुमकां 4 जाणांक सांगता. आनी आवयन आपयलें नाका क्रिस्मसाच्या पयलें. आनी क्रिस्मसाच्या फुडल्या दिसा ती आपोवन ती म्हणा लागली, तुमी म्हाका काणीक दिवंक बारीत उत्तेजन ह्या उर्बेन आसात. तुमकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक एका आवयक तुमी दिवची काणीक साज आनी ती काणीक तुमी दितल्यात म्हणून तुमी मुखार आयल्यात. त्या देखून आज म्हाका व्हरतो संतोष. पूण ती म्हणा लागली, म्हाका जाय काणीक एक तुमचे जावन. म्हाका जाय काणीक तुमी 4 भुरग्यांनी तुमचो मनस्ताप सोडणो, तुमचें तें आसलें द्वेश सोडणो, तुमचें तें आसलें हगे सोडणो, तुमचें तें आसलें तारतम्य तें सोडणो. एकामेकाक बगसून 4 जाणांनी येवन म्हज्या बगलेन त्या क्रिस्मसा दिसा ह्या नाताला फेस्ता दिसा एकामेकाक आमी कीस वांटून घेयच जाय. आमी एकामेकाक कीस दी जाय, एकामेकाक वेंगून धरी जाय. आनी ताचे गी व्हरती काणीक म्हाका खंयची नाका. एका दोळा तुमी मोगान तें करूंक जाता. ती काणीक तुमी म्हाका दिया. तुमची दुसरी खंयची म्हाका काणीक नाका. म्हाका जाय तुमची काणीक बगसण्याची, मोगाची आनी संतोशाची. त्या देखून आमकां पाप साहेब केदाळे म्हणटा, मोगाचो संतोष, मोगाचो संतोष आमी वांटून घेवंक जाय. मोगाचें न्हू. जायत्या जाणांक हें आज आमी सांगून तांच्या जिवनांत तांणी आटापून घेतलां.
तांचे जिवानंत ताणें मोगाचें करून घेतलां आनी जायते जाणां म्हणटात ती कितेंय करून फादर आमकां तें पडोन वचना कित्याक आमच्या जेजून सगळें सोंसुल्लें जावन आसा आनी जेजू ह्या संवसाराक आयिल्लोच आमच्या सोडवणे खातीर आयिल्लो जावन आसा त्या खातीर आमी सोंसून आमी बऱ्या तरान जियेतले हांव म्हणटात हें जावन आसा नतालां बेस्त हें जावन आसा मोगाचेर आमच्या काळजांत खरो संतोश एकामेका खातीर उपसा जाय आज सकाळीं लेडी मिसा गेल्या दळा हांव हेंचे कांतारां आमचे क्रिस्मसाची गावन म्हळ्यार आज रेतीर आसा जी वेगळी येता म्हणून हात उसोवन कितें की सिंगींग करून येवन आसलो एक सिस्टर म्हणा लागली तुमकां केदाळां पळयत आसतनाय तुमी बारीक दोतोसकायत आसात सिस्टर कितले दीस आसात ह्या संवसारांत जियोंक म्हाका कळीत ना हांव केदाळां मरता गे म्हाका कळीत ना मरनाक आमी भियोंक ना मरच्या म्हणसर जीवन यथेश्ट मापान आमी जियोंक जाय सिस्टर तें वय फादर म्हणा लागली ती वय आमी जिवन बऱ्या तरान जियोंक जाय आनी हें बऱ्या तरान जियोवच्या खातीर जेजू देवा तें आसलो तो शब्द ह्या संवसाराक मनीस जावन आयलो पळया कितें म्हणटा शब्द देवा समें आसलो शब्द देव जावन आसलो आनी वेळा काळा परवीन तो देवा समें आसलो ह्या संवसाराक येवन मनशाकुळी तो जल्मलो मनशाकुळी जल्मलो मनशाक मनशा सैमांत दवरूंक न्ही ताच्या बदलाक मनशाक दैवीक सैम सांगता एक करूंक त्या देखून आमकां मनशाक चिंतूची सकत आसा आमकां थिंकींग सकत आसा रिजनींग सकत आसा ही सगळी सकत आमी उपयोग करना आमी जानवरां बरी न्हय आमी मनशां बरी जाता आसतना दैवीक सैमतय आमकां एक संबंध आसा आमकां क्रिस्तवांक हें वर्तेपण मनशा रुपी आसलें आमकां दैवीक सैमतय एक संबंध आमी रचूंक आसा आनी हो संबंध रचतना आमचें जिवन उंचल्या मट्टाचें जातलें म्हाका उडास येता एक फावटी एक पायलट हेलिकॉप्टर व्हरून वता हेलिकॉप्टर व्हरून वता आसतना उपता आसतना त्या हेलिकॉप्टरान कितें की चडवणें घडटा आनी ताका हातूंत कितें की दोश आसा आनी ह्या देखून हेलिकॉप्टर तो सकयल पडच्या पयलें एका जाग्यार खंय हेलिकॉप्टर देंवचो जागो न्ही कितें कितें पळोवन एका राणा मदें हळ्ळ्या मदें तो देव येता आनी तो देंवन दुसऱ्या एका टावनाक वेता थंय कोणी रिपेरर आसा गी म्हूण पळोवंक ताका सोदून वेता हें हेलिकॉप्टर हांगा देंवलां ताणें दवरलां आनी व्हडलेसो सगळो लोक आयलो सगळो लोक येवन म्हणा लागलो हें कितें ओडलें आनी थोडे तांकां कांय नॉलेज नाशिल्ली त्या विशयांत ती भितरली हळ्ळी आनी थंय ताणें देंवयलें ताका देंवयचें तसलें कित्याक म्हळ्यार नातल्यार तें उजो लागून पडचें आसलें त्या खातीर ताणें ताचें बूज स्पर्शा तें केल्लें जावन आसा आनी हें पळोवन सगळे धांवन आयले आनी म्हणा लागले हें आमकां बैला गाडये बरी दिसता दोन हाका व्हिलां आसात न्ही गी म्हणा लागले आनी थोडी एक व्हडलो राजू आनी ताका बांदून ओडून गेले तितल्यार आनी एकलो इल्लो शिकपी खंय गेल्लो रजर आयिल्लो चेरको भुरगो थंय आयलो आनी तो म्हणला खाले तुमी ओडनोरतात हें बैला गाडी तो म्हणला ना ही बैला गाडी न्ही राव हें चिके पळया आनी तो चिके भितर पळयता शेरिंगाणी आसा आनी तो म्हणा लागलो अरे हाका एक लिवारां बरीं आसा तो म्हणा लागलो ही बैला गाडी न्ही हें बस आनी तो बसलो आनी तो म्हणा लागलो हांव गुडेता तुमी म्हाका फाटल्यान लोटा आनी ते लोटूंक सुरू जाले आनी हो जाय जाल्यार बरी गुणोवन तेणें व्हरून गेलो इल्ल्या वेळांत हो गुणोवन पळयता येता आसतना पायलट आयलो दोगांक काडून टॅक्निशियनाक काडून आयलो आनी म्हण तुमी कितें करनासात म्हणा लागलो हें बस न्हय म्हणा लागलो पूण ताणें ताका कांय सांगोना कांय फायद्याचें न्ही म्हण दिसलें हेलिकॉप्टर रिपेर जालें टॅक्निशियनान पळयल्याचें फॉल्ट सारकें गेलें आनी पायलट भितर गेलो हेलिकॉप्टर स्टार्ट करून उबोवन सीदा गेलो आतां आमी पळयलें जाल्यार त्या हळ्ळेकारांक कांयच त्या हेलिकॉप्टर विशयान कळीत नासलें थोडे फावटी आमचें जिवन त्याच हळ्ळेच्या लोकां बरें जालां मोगाचें न्हू कितेंय आमकां एक बरो जिवान जल्म दिला आमचो बरो जीव आसा हो जीव आमी जाय गी नाका गी म्हणल्यार बरी जियेता हांवें केदाळ्या म्हणचें आसा थोड्यांक जिवान इतलें जडायचें जालां गी मोसी बरी पांय वोंड वेतात जाय गी नाका गी म्हणल्यार बरी एक आळसाई कित्याक आमचे थंय आसली ती कॅपॅसिटी आमकां कळीत ना आमी वांच्याक मात्र वांचे पळया तुमी थोड्यांक पळयता आसतना तुमकां कळटा
मनशाक मात तो एक उरूप ना कशें वेतात थोडे थोडे पळयतात बिरमो दिता कित्याक काय वो लोक हळ्ळेच्या लोकां बरी कशें हेलिकॉप्टराक बैलांची गाडी म्हण समजली की तेंच आमचे जीवन आमी बैलांची गाडी करून घेतला. दुसरें तो तरणाटो भारी अपुरबाये तरान आयलो तेचें जिवन चिक्कें उंचल्या मट्ट्याचें जावन आसलें ताका आमी म्हणटा लायफ ऑफ एक्झिस्टन्स अस्तित्वाचें जिवन जियेलो चिके हेणें तेणें व्हरून गेलो बस म्हण चिंतलें ताणें बैला गाडी वटच्या की भितर बसून इल्लें स्टेरींग गुणोवचें बरें म्हण चिंतलें ताणें आनी तें गुणे लागलो आनी तेणें हेणें लागलो चड संतोश भोगलो. आज आमच्या जिवनांत आमी पळयता थोडे मनीस ह्या लौकीक संवसाराच्या आशे देखून लौकीक संवसाराचे वस्तू जायते आमचे कडेन आसात. आज नातले वस्तू थोड्या कडेन ना कितले वस्तू आसात जाल्यार संतोष दिवंक साकाना मोगाचें न्हू. जावंक पुरो याजाक जावंक पुरो धर्मीक जावंक पुरो लायक कोणाच्या जिवनांत ती वस्तू आमी संपूर्ण तरान खुशालकाय भोगच्या बरी ना. जायते खावंक आसा जायते जेवंक आसा जाल्यार आज ते जेवंक आमकां जायना. डायबिटीक आसा गोडशें खावंकूच जायना. कुसर केल्यार पळय मात्र खावंक ना. पळया जायत्या जाणांक आतां या म्हण बघता जाल्यार हात पाय नात कित्याक एका काळार आमी जायतें घडल्याव मीर नासतना घडल्याव आनी आज ते आमकां खावंक भोगवना. कित्याक आमचें तें खाणें जाल्यार तो खरो संतोश आमचें थंय ना. आमचो संतोश थोड्या काळाचो मात्र जावन आसा. लौकीक वस्तू रक्तमासाच्यो वंदवण्यो आपल्याशी आशा दोळ्यांची पुसलोवणी आमकां कसलोय संतोश शाश्वीत दवरिना. त्या देखून तुमी पळयतात काल हांव एकडे कुमगार दिवंक गेले ती म्हणा लागली फादर आमकां मात्र कश्ट तांकां पळयलाय फादर तांकां पळयलाय कितले कितले बरें आसा फादर तांकां म्हणलें तुका कळिताय पळय हांव तांच्या घरा गेल्याशें कळ्ळें तुका ताचे पुराय विचारलें ना तांकां पळयतना तशें दिसतात. तुका तुवें त्याच तरेन पळयलें जाल्यार तुकाय तशें दिसच्या पुरपुरे मेळिल्ल्या कडेन पुरपुरचें तें सारकें ना हें सारकें ना. देवान दिल्ल्याक आर्कान दियात देवान दिलां जायतें तुवें इल्ली पीड आयली देवान म्हाका येतें कित्याक केलें. पर बांबे गेलो बांबे एकली म्हणा लागली भारी मागण्याचें मनीस फादर हांव देवा कडेन कितले मागले गोत्ताय फादर जाल्यार देवान म्हाका अशें केलें फादर. हांवें म्हळें बाये म्हणजे आमच्या घरा कडे येवन जेवले तर आमी तो कितलो जेवून गेलो इतलो जेवलो म्हणटा की आनीक जेव म्हणा जाय आनीक जेव बरें कर जेव. आमकां तो कितलो जेवता म्हणून पळोवची सवय आसा थोड्यांक जाल्यार आमकां ती सवय आसून आनीक जेव चड आनी चड तुजो मोग जाय म्हाका चड आनी चड जेजू तुमचो जाय म्हाका चड आनी चड म्हजी भाव भयणी म्हाका जाय. हें चड आनी चड म्हळ्यार फकत तोंडान मात गेल्या भावना सगळे आमचे कूड चड आनी चड आमकां जाय आनी तसलें जिवन जिवंक पुरपुराचें कुरकुऱ्याचें जिवन जिवोवचें न्ही. आमी बऱ्या तरान अस्तित्व मात्र काणकोण जियेल्या पावना. द लायफ ऑफ एक्झिस्टन्स थोड्या काळाचें ह्या संवसारी जिणेक मात लागू जाल्लें. उणो उपरांत पळया पायलट आयलो टेक्निशियन ऑपरेटर आयलो रिपेर केलें हेलिकॉप्टर काणयलो आनी उबोवन सीदा गेलो आनी असलें जिवन जावन आसा जीव भरचें जिवन. ताका आमी म्हणटा जीव भरचें जिवन जावन आसा आनी असलें जिवीत दिवंक जेजू आयिल्लो. फूल बऱ्या तरान फुल्लें तर आज पळयता तुमी कितले बरें आसा तांकां गुलाब आनी पळयता आसा कितले खुशी भोगता आनी 2-3 दिसां पावता ते गुलाब ते जीव न्ही ताका जीव आसना मागीर. पूण आमचो जीव तशें पावो न्हू आमचो जीव सदांच फुलो न्हू आनी चड मापांनी फुलोवन येत जाय आनी अशें फुलोवंक देवान दिल्लें बरेंपण ताच्यात पुताक ह्या संवसारांत धाडिल्ली तो व्हरतो तो गुर्त जावन आसा आमच्या जिविताचे संतोष. आमी आज बऱ्या तरान जीव बरचें जिवन जियेल्या तर मोगाच्या भावन आनी भयणीनो हेरांत जीव बरोवंक शकता. त्या देखून जेजू म्हणटा हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमतोच्या मापाचें जिवीत दिवंक. आय हॅव कम दॅट यू मे हॅव लायफ इन अबांडन्स. हें नाताला बेस्ट हें नातालाचें आचरण लायफ इन अबांडन्स बबलिंग जॉय म्हणटा आमी तसलो संतोष आमचे थंय उल्हास उमाळून येत जाय. अरे एका दिसा एक हात दिवन मेरी क्रिसमस हॅपी क्रिसमस म्हळ्यार पावना वेंगोन पटलो तर तसो तो मोग आमच्या काळजा जावन आनी एका काळजाक पाशार जाय. त्या देखून तुमी पळयतात ते एक सदां आमच्या नेकेत्रा भितर इल्लो जागो दवरला कित्याक म्हळ्यार हेरांक आमच्या काळजा भितर घेवंक
राबेंग आमच्या काळजा भितर घेवन तो मोग आटापूंक त्या दूख कितेंय तसलें आसा आमकां एकामेकाक बगसूंक जायना एकामेकाची मुखामळ पळोवंक जाय तें नातालां बेस्त न्हय मोगाच्या भावान आनी भयणीनो नातालां बेस्त जावन आसा उजवाड दिवचे कीड नापाकोवचे प्रकाश भरीत आनी तसलो राय आमचे मदें आसतना आमकांय एकामेकाच्या वेंगेंत पटलोवंक एकामेकाच्या मोगान बरोवंक एकामेकाच्या सेवेंत वांटेली जावंक जाय जाल्यार वर्तें दायज तो आमकां दिवन दी आमेन. सर आमी बरोवया मोगाच्या आनी आमचो भावार्थ एका निजा देवाते आमी उसारुया. सत्मंता देवाक सर पदधरा बापा सर्ग आनी प्रितमेच्या आरसणारा आनी जेजू क्रिस्ता तेजे एकल्याच पुता आमच्या सुम्या जो पळयतात तरी गर्भे समोलो ओंकार मरेत हांव जल्मलो 5 पेलते ताणें कस सोंसले ताका गुरसा जोडलो तो मेलो अंधकारान केलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्लो परतून जिवान जालो सर्गाक चडलो आनी सर पदरा त्या बाबाच्या उजव्या बसला ते ताण जिवानी मेल्याची मनसूब करून घेतालो सत्मंता मोगितात्म्या कथोलीक पयसबे भक्तांचो एककार वादकाचे भक्षणे कुडीचें जीवन पोण ससणेचें जिवीत आमेन. मोगल भाव भयणीनो देवान हरयेक आमकां दिता आसतना ताचे क्लस पुताक ताचे थंय धर्म दवरूंक ना ताचे बदल्याक संवसारांत धाडून त्या पुता सयत आमकां ताणें दिलें तर आमी ताच्या खुशे प्रमाणे मागता आसतना खंडीत जावन तो आमकां दितलो त्या वर त्या भावार्थांत आमची मागणी देवा मुखारांत आमी दवरुया. मोगाळा बापा तुज्या पुताची सुवार्ता परगट करच्या आमच्या पापा साहेबाक सर बिस्पांक याजकांक आनी धर्मीक भाव भयणींक तूं राख आनी सांबाळ तांच्या मिसांव वावरान गरज आसच्यो सांगात दिवन तुज्या आशिर्वादान तांकां बरें म्हणून आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. बापा आमचें मागणें आयक. सर आमच्या राजकीय फुडाऱ्यांतय तुज्या पुता क्रिस्ताचो उजवाड परजळ्ळो आनी तांणी लोकांचो हुस्को धरून निस्वार्थीपणान वावुरचें बरें म्हूण तांचे थंय रस म्हणून मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आंजांनी परगट केल्लो संदेश आमच्या कुटुंबांनी राज करूं आमचे थंय आसलो राग आनी द्वेश पयस करून मनशापण वृथा करूंक आमकां शिकय म्हणून मागता. बापा आमचें मागणें आयक. वायट सवयांक आनी मादक द्रव्यांक बली जाल्ल्यांनी तांच्या जिणेन बरो निचेव करण हे बंदडेतावन सुडका जोडूंक कृपा लाभय म्हणून मागता. बापा आमचें मागणें आयक. कुटुंबाचे उदारगते खातीर परगांवांत वावुरच्या आमच्या कुटुंबाच्या सान्यांक पिरगसगारांक सैऱ्यांक तूं राख आनी सांबाळ तांच्या वावरान तांकां त्राप्ती लाभय म्हणून मागता. बापा आमचें मागणें आयक. येवकारिस्ताच्या जेवणान वांटेली जाल्ल्या आम्हा सर्वांनी जेजूच्या पावलांनी चलोवन बरेंपण जोडूंक फावो कर अशें आमचे थंय आनी आमच्या बोवारी क्रिस्ताचें समाधान पासारीशें कर म्हणून आमी मागता. बापा आमचें मागणें आयक. आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्या पासत मागया मोगाच्यानो आमचे तें असलें बंदड बांदपास सगळे खाणोड्याचे खातीर मोग जावन असो जेजू आमच्या संगता जियों दी ताचें राज अस्तित्व आमचे मदें जावं दी जिवीत दिवंक आयिल्लो जेजू हर एकल्याच्या काळजांत जल्मों दी पयस आसलेल्या आमच्या सर कुटुंबादारां पासत सैऱ्यां धैर्यां पासत तांचे थंय तो करो संतोष आनी उल्हास जेजू हाडून दी म्हूण आमी मागया. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. मेळून संगीत हाडया काणी मोगाची बाळगाची सो करया अर्पीत सगळी जिणी आमची दुर्बळ कावळेर आसा न्ही तो अंकार मोरये उस्क्यारी
मोडवे गायतात तांचे भोवती वियोलांनी वियाधारी अर्पिया समर्पिया देणी चिरी आमची अर्पिया समर्पिया देणी चिरी आमची बावार्थी सर मेळोन संगीत हाड्या काणी मोगाची बाळकाची सून करया अर्पीत सगळी चिडी आमची उड्या वायना वस्तू रूपा चिडी आमची घे बापा बापय आमचो व्हरतो मोगान आमचे म्हणले सर तुका अर्पिता समर्पिता देणी चिरी आमची अर्पिता समर्पिता देणी चिरी आमची. म्हज्या मोगाच्या बाबडेनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्पद दात्या बापा मानतात असले सामुणो मागात. हे तुमच्या हातात हे बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमची नेत्या पवित्रीच्या आगावाक सर्वस्फूर्त मानून घेऊ. देवा आमच्या बापा ह्या बलिदानान तुजे भक्ती संपूर्ण आमी करूंक पावता आनी ताचेर तुजे भक्षणे आमकां संपूर्ण मेळटा देखून हयच्या दाबाजीक परपे दिसाई भेटोवनी आमच्या हातांतली तूं मानून घे. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची कळसां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवा तीन वासुया. अशी आमी करूंक पावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्पद आनी ससनाच्या देवा सरकळे आनी सतय आमी तुका तीन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. तुजो आनंद सद मनीस जालो आनी आमच्या गिन्यानाच्या किरकोळ जळ्या म्हाका तुज्या महिमेचो प्रकाश पांकलो. मनशा रुपान दिसच्या देवा वळखोन आतां ना दिसत्या वस्तूंच्या मोगान पेटोवन वचो आमची काळजां देखून आतां देवदता बराबर आनी सर्गींच्या सदळ बरा सांगाती तुज्या महिमेचें किर्तन निरंतरी गायता. पोवी 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 दरबारांचो सर्वेस परतो. सर्गाणी संसार भरला तुज्या ऐवावा. कोण सर्गी तुकाच कोण सर्गी तुकाच सर्वेस पोराचे नावे येता ताकाचे. ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच. बापा खरंच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रात्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्तची कुडो आनी रगत. आपल्या सुकुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात.
ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परिचोण जाता ताणें खास घेतली, तुका नव्यान दिन वचलो. ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें, ही तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सश्टी करारचें रगत पातकांच्या बॉक्सांनी मेळच्या तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Babat सकट परगेटुया. सोम्या जेसू तुझे मरण आम्ही समारंता, तुझे पुनर्जीवन पण आम्ही परगटता. तुझ्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा जेच्या मरणाचो आनी पुन्हा जिवन मरणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी सोडवची काल्स तुका समर्पिता. तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूं आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतलो आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यार एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. सर्वेस्परा आख्या पितुमीचेर विस्तारलेले तुज्या पयस सभेचो उगडास काड. फ्रांसीस आमच्या बगेर बापा, पेद्रू पावल आमच्या गोळी बापा, सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवनपणाचो पर्व सदरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगती मेल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामोळ पळोवंक पावक आम्हा समेस्ताची दया कर. बर सोम्या, ही तुज्या मोगाची भुरगीं तुज्या वर्त्याच्या नाना वरवीं नवें जिवन आमकां दिलाय. जिवीत या तेस्ट मापान बरोवन ओमतोच्या मापान तुवें आमकां दिल्लें. आमी सर्वांनी बऱ्या तरान जिवंक आमकां फावो कर. ओंकार मेरे देवाची मागीर सांगती भगेन देवदूत आनी तुका मानवल्यान ते सगळ्या भक्तां बरोबर अशें सम फ्रांसीस, सम पाद्रपेव, सम आंतोनी, सम क्लारा बरोबर सश्टाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी मायमोगा आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याचेच वरवीं त्याचेच सांगता त्याचे जोताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदार पापा सर्वंदान आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. एक कुटुंब जावन सदांच जियोंक आनी माया मोगान खऱ्या संतोषान नतलचे परब संभ्रम गो देवान आमकां दिल्लें देणें जावन आसा. ताच्यात पुतांस केलेलें तें मागणें सांगात आतां आमी म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळण्या पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवाड. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवादाय करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सर्गींचें बाग आनी आमच्या सडोंदाराचे जेजू क्रिस्ताचे येणे भरोशान अत्रेकतले आमकां तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मता मुळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्ही पूण तुज्या पयस सभेच्या पावर्थाचे दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. सुमेजेची शांती समाधान सदांच तुमचे सवे आसो. तुमची सवय आसो. माया मोगान खऱ्या संतोषान एकामेकाक शांती दियात.
देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची ताकूत कर देवाची शेळी संसाराचे पाप काटेले आमची ताकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. मगच्या भाव भयणीनो पळया आमचो स्वामी जेजू ख्रिस्त आमच्या खातीर देवाचो शब्द संवसारांत येवन मनीस जावन जल्मोन दैवीकपणाक आमकां उखललो जेजू हाचे जेवणाक आपयलेल्या आमी सर सुभागी शिंबाग म्हाका पावना तुज्या उपरांत म्हाका भलायकी मेळटली. प्रणाम तुका जिसू बाळका मोगाळ आमच्या बाबा उल्हासाची गावून गिता स्वागत म्हणटा तुका देव तूं तरी मुनीसावून ह्या संवसारी जालो मनशां सोडवून करूंक कायलो बापा कालतो जालो देव तूं तरी मनीस जावून ह्या संवसारी जल्मालो मनशां सोडवून करूंक कायलो बापा कालतो जालो. प्रणाम तुका जिसू बाळका मोगाळ आमच्या गांवा उल्हासाची गावून गिता स्वागत म्हणटा तुका बापा समोर तूं शिकयताय संवसारांत शांती वाडटाय मनशां कुळां बदलूंक शकताय आमची सोडवण करताय बापा समोर तूं शिकयताय संवसारांत शांती वाडटाय मनशां कुळां बदलूंक शकताय आमची सोडवण करता. प्रार्थया जेजूच्या आनी आमच्या भोव मोगाळ बापा आयच्या दिसा जल्मलो आमचो सोडवणदार आमकां तुजे भुरगे करूंक आयला तर संवसारांत आमच्या जिणेंत अधिकाधिक तसो उपकार घेवन सरकार तुज्या आमा जिवितांत आमकां सगळ्यांक वांटो दी आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवे. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो सर पदवेदार बाप आनी पोत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशीर्वाद घालो. क्रिस्त मोगो हेरांतय पांकोंक आनी आमचें जिवन नंदन करूंक वचून येयात क्रिस्त शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार आयकेव दूतांचे गायन जल्माल्या बाळकाक नामान संवसारका कुलसा मधार देव आनी मनशांक
प्रकाशान गावया आंजा सांगाता बेतलेमान ख्रिस्ताचलन आय देवदूतांचे गायन जल्माल्या रयाक नामा नमन शांति कुवरा नमन नीति संधीरा उस्वाची विदातारा बासैल्या चळवंडारा राष्ट्रावुटा संतोषा प्रकाशा गावया आंजा सांगाता बेतलेमान ख्रिस्ताचलन आय देवदूतांचे गायन जल्माल्या रयाक नामा चैतुका सरगाराया जय आमच्या मोगाळ बाळा संस्तुती सदा तुका एक मनशांच्या तारोका राष्ट्रावुटा संतो